फेलो लँड जे पळय आसलें इतले वर्सांचे मोर दॅन 20-25 इयर्स की आमी तें लास्ट इयर प्रयत्न केलो एक फार्मरांक घेवन की आमी एक खंय तरी स्टार्ट करया आनी गेल्या त्या वर्साक 2 हेक्टर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले. ही उमेद पळोवन गेल्या त्या वर्सा हार्वस्ट बरो जालो आनी शेतकऱ्यांक जे पळय कोणें रोयल्ले तांकां इतली उमेद जाली ते म्हणपाक लागले दुसरे फार्मरांकूय सांगया आनी दुसरे फार्मरांनी उमेद घेवन तेय कॉपरेट जाले आनी प्लस हे फावटी आमी आनी 3 हेक्टर कल्टिवेशनाचेर घालपाक प्रयत्न केलो आनी ट्रान्सप्लांटेशन चालू आसा. म्हणटकीर 2023 डिसेंबर टू 2024 डिसेंबर 50,000 स्क्वेअर मिटर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले. ही एक व्हडली गजाल आनी सगळ्या फार्मरांनी आमच्या वांगडे आहा बरो सपोर्ट दिवन बरी उमेद दाखोवन हे नुवेंचो गांव जो पळय आहा हो परत कल्टिवेशनाचेर हाडपाक तांणी हो प्रयत्न केलो. पूण कितें आसा एक वी वॉन्ट टू ब्रिंग द फार्मर्स बॅक टू द फील्ड. 50,000 जमीन परत कल्टिवेशनाचेर येवप म्हणजे मॅकनायझेशन आसा पळय तें वाडटा, एम्प्लॉयमेंट वाडटा, बिझनस वाडटा, प्रोडक्शन वाडटा, एनवायरमेंट सेफ जाता. सायडीन पळय आतां कितले निवळ दिसता ते बर्ड्स दे आर कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन. कित्याक आमी तें आतां निवळ करून दिता. दे आर द सेकंडरी स्कॅवेंजर्स ऑफ द एनवायरमेंट. आनी ही एक आमकां उमेद आनी आमचो एक रिजॉल्व आसा की एवरी इयर आमी एटलिस्ट मिनिमम 1 हेक्टर फेलो लँड आयडेंटिफाय करून तुवें ते परतून कल्टिवेशनाचेर हाडचें म्हणून आमचो एक निर्णय केल्लो.